सांगे तालुक्यातल्या सावड्डे पंचायत वाठारांत लोकांक पिवपाच्या उदकाचे हाल। आंबे उदक, पेरी उदक, गुड्डेमळ, दुकरखंड, गुड्डेगाळ ह्या 5 गावचे लोक फाटली कितली वर्सांच टँकराच्या उदकाचेर दीस काडटात। टँकरूय आठवड्यात एकदां। गावात 5 वर्सां फाटीं उदकाची पायपलायन घाल्या, मात उदक ना। सरकार 24/7 उदकाच्यो गजाली करता, ह्या लोकांक 7 दिसान एकदां धड उदक पावना। खासा रिपोर्ट। सांग्यार सावड्डे पंचायत वाठारांतल्या आंबे उदक, पेरी उदक, गुड्डेमळ, दुकरखंड आनी गुड्डेगाळच्या लोकांचे हे हाल पळयात। पळयल्यार हे गोंय म्हूण एक वेळ विश्वास बसचो ना। फाटली 20 वर्सां हे लोक टँकराच्या उदकाचेर जगतात। टँकरूय येतात ते घडयाळ्याच्या काट्यार बोट दवरून। घरा भायर कोण नाशे दिसले काय टँकरवाले फुजियो। टँकराक राखपाकूच बसपाक लोक सोंपले। टँकर दिवपा लागल्यात 15-16 वर्सां येयली। टँकर येतली कंपनीची ती बसून सारकी ना, एक दीस येयला एक दीस ना। आणि तेही सांगपाक जाय ड्रायव्हरांक, बाबा आमकां आज आसा मरे उदक काय ना ना आपण घालता एकट्या घालता मागीर दुसऱ्या घालना म्हणून आमकां मेन म्हणून आमकां उदका प्रॉब्लेम न्हू। आता आमी इस्कॉला चेडवा भुरग्यांक इस्कॉला वयता, इस्कॉला गेले सारकी जाय टँकर येयली जाल्यार आज त्याक दिली ना त्याक गेली टँकर। 5 वर्सां फाटीं ह्या वाठारांत उदकाची पायपलायन घाल्या, मात उदक ना। 5 दिसांनी एकदा टँकराचे उदक लोकांक कित्याक पावता? 5 वर्सां जाली पायप घालून दवरल्या पूण उदक ना आमकां। उदक तें अजून पावलें ना। आतां आमकां 30 वर्सां जालीं उदक दिता दिता म्हणून अजून हें जालें ना, दिलेंच ना। एकदा हय 4-5 दिसांनी अशी एकदां दिता पूण तितली उदक आमकां पावना न्हू, डेली जाय। हे बायलेन लग्न जावन हे गांवांत येवन खंय 32 वर्सां जालीं। लग्न जाल्ल्याक सावन खंय उदकाच्यो कटकटी। कसल्याय कार्याक हात घालप म्हळ्यार पयलीं उदकाक लागून कपलाक आटयो। गांवच्यो बांयो सुकल्यात, नळांक उदक ना, कंपन्यां कडेन टँकर मागचे पडटात। त्रास म्हळ्यार आतां सद्या पायपलायन घालून दवरलेली आसा 5 वर्सां जालीं, उदक आमकां ना। बांयतूय उदक आतां सुकता, बांयचें उदकूय मेळना। कितेंय परब सण जाली जाल्यार आमकां उदक मेळना। कितेंय कार्य जालें जाल्यार बी उदक मेळना। टाकी बांदून दवरलेली आसा, टाकी रेडी आसा म्हणटा पूण अजून उदक ना, नळा उदक ना। अशें करून आमकां उदकाचे खूब त्रास जाता। गांवांत टाकी बांदल्यार उदक मेळपाची आशा आसा, मात अजून तशें कांयच यत्न जाल्ले दिसना। अशें म्हणलें न्हू आमकां, सांगलें न्ही आमकां, अशें सांगून दवरलेलें आसा। टाकी तर खंय हें जाली जाल्यार तुमकां उदक मेळटलें म्हणून आतां आमकां आश्वासन दीत आसा पूण अजुनूय काय टाकयेचें हें ना आनी नळाचेंय ना। पायप घालून दवरलें पूण येना न्हू, अजून उदक ना। न्हावंक धुवंक उदकूच ना। गांवांत एक जायकाची टाकी बांदल्या, मात तातूंत उदक येतलेंच म्हूण धड ना। साळावली धरण लागीं आसूनय पिवपाच्या उदकाचे हाल। ते सीएमा कडेन आमची एक मागणी आसा, कितें आमकां धरण फुडें आसून उदक ना। धरण फुडें आसा, आमचे सांग्या वयलें उदक वास्को मडगांव सगळ्या वयता पूण आमकां फुडें उदक मेळना। आतां कशें कित्याक मेळना आमकां कांय खबर ना। सीएमा कडेन एक मागणी आसा की तेणें जाता बेगीन ते जायका प्रोजेक्ट कंप्लीट करून आमकां उदक दिवचें। ही गुड्डेमाळ वयली टाकी कितलीशींच वर्सां जाली, ही टाकयेक अजून कांयच हेच करूंक ना तेंच्यांनी। काम स्टार्ट केलें आनी काम मदींच बंद जालें, अजुनूय कांयच करूं ना। 5 वर्सां जालीं। गोवोरमेंटा कडेन इतलेंच की जाता तितले बेगीन ही टाकी मातशी बेगीन करची आनी लोकांक जाता तितले बेगीन उदक मातशें सप्लाय करचें। जायकाची टाकी चालू जाल्यार तुमकां सगळ्यांक उदक मेळटलें ही आशा आसा आमकां। गांवचे पंच सरपंचांक सांगल्यार ते म्हणटात जातले। गांवांतली पायपलायनूच पळोवन दीस काडपाचे, उदकाची आशा ना म्हूण लोक उलयतात। अशें कितें सांगलां? आमकां सरपंचान बस सगळ्यांक खबर आहा, कोणाक ते कितें म्हणटात? मग ते जातलें म्हणटा ते जाल्यार हय पायपलायनय ना आनी कोण उदकय ना। आमी पळोवपाचें, पायपाक पळोवपाचें, पायप पळोवन आमी पोटान भरपाचें उदक। हय पायप येतलें आमकां उदक येतलें। आतां भुरग्यांक फटयना तशें आमकां फटयता, आमी फटयता तें पळोवपाचें। आमदाराक विचारल्यार तो म्हणटा उदकाचो सामको प्रस्न सुट्टलो जाल्यार 2 ते 3 वर्सां वतली। सद्याक तात्पुरतो उपाय म्हूण खंय गांवांत न्हंयक मोटर बसोवन लोकांक उदक दिवपाचे यत्न चल्ल्यात। आमकां डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड म्हणून सरकाराक मागीर कडल्यान कलेक्शन जाता 10% रॉयल्टीचे, ते आमी जे आसा ते हे ऑर्डर्स सप्लाय डिपार्टमेंटाक आमी हे
फंड ट्रान्सफर करून ताजो प्रोजेक्ट जो आसा जो कुळे म्हणून साकोड्डे म्हणून मोले म्हणून आनी तुगे दाबाळ पंचायती म्हणून न्हंय आसा दुधसागर रिवर आनी रगडा रिवर 2 रिवरी आसा त्यो रिवरीचे आमी उदक लिफ्ट करून प्युअर करून लोकांक निवळ उदक दिवपाचो आमी ह्या डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडांतल्यान प्रयत्न करतले. सत्तरी काणकोण फोंडे उपरांत ही सांग्यावेली परिस्थिती. साळावलेचे धरण लागीं आसून पासून आमे उदक, पेरी उदक, गुड्डेमळ, दुकरखण, गुड्डेगाळच्या लोकांचे पिवपाचे उदकाक हाल. सावड्डे मतदारसंघातल्या 7 पंचायतींच्या जवळ सगळ्याच पंचायतींनी उदकाक हे हाल. सरकार 24/7 उदकाच्यो गजाली करता. ह्या लोकांक 7 दिसांत एकदा धड उदक पावना. प्रुडंटा खातीर दत्तराज नाईक. मुख्यमंत्री परिकारान IPB बोर्डाची नव्यान रचना केल्या. मुख्यमंत्री बोर्डाचो एक्स ऑफिसियो चेअरमॅन, टुरिझम मंत्री आजगावकर आणि IT मंत्री रोहन खवटे मंत्री म्हणून एक्स ऑफिसियो ह्या बोर्डाचेर उपाध्यक्ष म्हणून आसात. विरोधात आसतना IPBचेर तुटून पडपी विजय आणि रोहन आता IPBत सुधारणा हाडपाच्यो गजाली करता. हो सगळ्यात मोठो U-टर्न म्हणून युती पार्टनरांक काँग्रेसीचो थोमणो. शुक्रारा मुख्यमंत्री परिकारान IPBचो बोर्ड नव्यान नेमलो. बोर्डार चेअरमॅन मुख्यमंत्री धरून एकूण 12 मेंबर आसात. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार एक्स ऑफिशियो चेअरमॅन, IT मंत्री रोहन खवटे एक्स ऑफिशियो व्हायस चेअरमॅन, पर्यटन मंत्री बाबू आजगावकर एक्स ऑफिशियो व्हायस चेअरमॅन, इंडस्ट्रीज सचिव आणि पर्यटन सचिव वांगडी, आत्रे सावंत, एर्नेस्ट डायस, यतीन काकोडकार, गिरीश बर्णे, राजकुमार कामत आणि शेखर प्रभुदेसाय वांगडी आणि मुखेल कार्यकारी अधिकारी वांगडी सचिव. गोवा फॉरवर्डाचो विजय आणि अपक्ष आमदार रोहन एका तेंपार विरोधी पक्षात आसतना IPB गुटलायात म्हूण सदांच बोळा मारपी. रोहन आता IT मंत्री, बोर्डाचो एक्स ऑफिशियो व्हायस चेअरमॅन. आता तो गोंयांत IPB वरवीं ठरावीक प्रोजेक्टांची भाशा करता. तुमचो पयलीं स्टँड आसलो की IPB स्क्रॅप जावलो, आतां तुमचो कितें नजर आसता? आमी कॉमन मिनिमम प्रोग्रामान म्हाका दिसता खुबशे इश्यूज आउटलायन केल्ले आसा. हांवें IPB स्क्रॅप म्हणून ना, मॉडल्स वीच आर नॉट इन द इंट्रस्ट ऑफ द स्टेट शूड बी स्क्रॅप म्हणून सांगिल्लें, वीच आर रेड कॅटेगरी इंडस्ट्रीज. As far as the act is concerned, I have always said that the act was good, but maybe not put in the right place and the right priorities were not defined by then. Ata म्हाका दिसता with this we will definitely look at review of the existing IPB proposals also. I think CM has been on record already earlier, which has been a part of our discussion, saying that here reviews जावकूच जाय म्हणून. जे इंट्रस्ट आमच्या स्टेटाचे ना, जे एम्प्लॉयमेंटा नजरेन नाल्यार इन्वेस्टमेंट नजरेन आमच्या स्टेटाच्या हातून ना, ती गोंयांत येवपाची गरज ना म्हणून. आनी आय थिंक दॅट विल बी वन ऑफ द प्रायोरिटीज वीच मे बी टेकन अप. आता विजय म्हणटा IPBचे स्क्रूट टायट करपाक जाय. IPBन पास केल्ली प्रपोजलां TCP पास करतलोच अशें ना. RP नोटिफाय जाय मेरेन IPBची प्रपोजलां TCPत केस टू केस बेजिसाचेर हाताळपाची सिस्टम विजयाचे तकलेत घोळटा. बोर्ड स्क्रॅप जावचो असो म्हणून हांव म्हणना. हांव म्हणटालो की IPB एक्टाचेरूच एक सगळें स्क्रुटायड जावपाची गरज आहा. हांव मंत्री जाला तेन्नाच्यान हांव हें उलयतां आनी हे कॉमन मिनिमम प्रोग्रामानूय आमी घालपाचें आहा. इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड हो एक रूट जावपाक जायना गोंयांत पोल्युटींग इंडस्ट्री हाडपाक. जाता जाल्यार पसून देर शूड बी अ क्लियर अंडरस्टँडींग एज टू वॉट इज द बेनिफीट फॉर गोवा. तें आतां रिजनल प्लॅन जायना म्हणून चेंज ऑफ झोनाक करपाक एक भाया मिडिया इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड जावंक जायना. सो अशें जर जाता जाल्यार आय विल बी ऑफ द ओपिनियन दॅट वी विल हॅव टू डू केस टू केस स्टडी एंड क्लियर प्रपोजल्स. काँग्रेस म्हणटा हो मोठो U-टर्न. युती पार्टनरांक काँग्रेसीचो हो तोमणो. So Congress has always been opposing it. Now some parties which oppose this investment promotion board before the elections are now in alliance with the BJP government in the state. Now for these parties which oppose the IPB before elections and which are now in this government in alliance which has resurrected this IPB, this decision is a mother of all U-turns. As far as BJP is concerned, it is very clear that they have resurrected this demon and devil of IPB once again to eat into Goy, Goykar and Goykarpon. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि तुकाराम मराठे. ॲक्सिडेंट जाल्ले सुवातेर मनशाक वाटावपाक म्हणून आता गोंयांत मोटारसायकल ॲम्ब्युलन्स सुरू जातल्यो. जुलय म्हयन्या सावन ही सेवा चालू जातली म्हणून भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन घोषणा केल्या.
हे वेळार मनशाक वाटावपाक म्हूण गरजेची इक्विपमेंट आनी पॅराडेमिक स्टाफ आसतलो. हे मोटारसायकल अँब्युलन्साचे लॉन्चिंगा वेळारूच आनीक 4 4 व्हीलर अँब्युलन्सी सेवेत हाडटले. घेवया एक ब्रेक.